माझे नाव संतोष सिंग राजपूत हांव रावता चिंबला हावजिंग बोर्डान। आयज जे कितें इलिगलिटी चिंबलान जाल्ले आहा 20 प्रोग्राम स्कॅमान अंडर अलॉटीस बेनिफिशियर जे आहा तेंच्यांनी ते घरां विकोन गेल्ले आहा आनी तेंचेर आजून एक्शन ना। आनी जे बेनिफिशियर आहा तेंच्यांनी ग्राउंड+1 ग्राउंड+2 बांदून इलिगल कोणाचे कन्सर्न डिपार्टमेंटांतले परमिशन घेयनासतना हे सगळे इलिगलिटी चालू केल्ले आहा। आयज तेजेर आमी इन्स्पेक्शन करता। कितले जे उरलेले एक्चुअली 34 घराचेर कंप्लेनीचेर इन्स्पेक्शन आसले 12 जाल्ले आनी 22 उरलेले आहा ते आयज आमी तितूंतले कितके जाता ते पळोवया कित्याक तितले पुलीस प्रोटेक्शनान ते अंडर इन्स्पेक्शन चालू आहा। म्हणून म्हाका मातशें मिडियाक हाडून हे सगळें दाखोवपाचें हे कितें इलिगल चल्लें आहा चिंबलान आनी हे अनआयडेंटिफाय लोक चिंबलान चडशे भोंवंक लागले। गटर उदकान भरून भरून उदकान भायर येता, हेल्थ इश्यू वाडटा चडशे। म्हाका सांग कितें इलिगल केल्लो 20 प्रोग्राम तेंच्यांनी विकोंक मेळना प्लॉट हे विकले सगळे विकलेले आहा, ट्रान्सफर जाल्ले आहा। कितले टोटल 34 घरां 34 आनी कितें इलिगल तेंच्यांनी केला आनी कमर्शियलाक यूज करता, रूम रेंटाक बीन दिता। ते तो बसत ना दिवपाक, डबल फ्लोर आहा, ग्राउंड+1 ग्राउंड+2 आहा। फुडल्यान तुमी म्हाज्या वाड्यारूय गेल्यार तुमकां दिसन येतलें। जे कितें तुमी आयज दिसता पळोवंक शकता ते तुमकां डायरेक्ट दिसतले कॅमेरा कोणाची घरां सगळे 34 आसा काय बेनिफिशियल आहा कोण बांदता म्हाका तेजेर तक्रार ना। तेणें डिपार्टमेंटाक अप्रोच करून ते पेपर वर्क केला आसतले काय ना ते तेजे लुकआउट आहा। टोटल कितले आहा आतां 34 इन्स्पेक्शन आहा म्हटलें बाकीची कितली आनी आहा काय तितली 34 सद्याक आहा। हेजे उपरांत जर म्हाका आनीक डावट आहा कितें आनीक कितें जाल्लें आहा ते म्हाज्या दोळ्यान दिसून येना जाल्यार हांव ते कलेक्टराक लेटर करून थंयच्यान ते ऑर्डर पास करून हांव ते इन्स्पेक्शन आज कोण कोण येयला इन्स्पेक्शनाक कोण येयला आमचो पंचायतलो तलाटी सर येयल्लो आहा आनी PC साहेब येयल्ले आहा गांवचा आनी हांव दोतोर या इन्स्पेक्शन करता। आयज टोटल कितले करतले 10-12 जातली उरलेले 18 तारखेक कंटिन्यू कॅरी आसता। पण हे इलिगलिटी कोणाच्या हितून सपोर्टान चलता तुमकां हे दिसता? कोणाच्या सपोर्टान चलना, हे सगळे ते आपल्या मनान येता म्हणून करता। पण हे पंचायत कशी जाय म्हणून ते करता, तांकां भिरान ना पण सरकार। हे लुकआउट दवरपाचें काम पंचायतीचें न्हू? हां लुकआउट दवरपाचें काम पंचायतीचें न्हू? पंचायतीचे पंचायत मत लुकआउट पळयना। सर तुमका या कितले सर्वे करपाचे कमर्शियल अलाउड ना 20 प्रोग्रामाचे। हे कमर्शियल पळय ओपन होय सर हांगा एक बिझनस सायडीक एक बिझनस परत सायडीक एक बिझनस रिकवर करून घ्या फोटिंगपणा नाका मग। अशे खुबशे इलिगल जाल्ले आहा चिंबला आनी 20 प्रोग्राम जे बेनिफिशियल आहा ते ग्राउंड+1 बांदता म्हाका तेजेर ऑब्जेक्शन ना कित्याक ती फॅमिली वायला म्हणून। हे अनबेनिफिशियल येवन बांदता ग्राउंड+1 ग्राउंड+2 आनी तेय परमिशन घेनासतना म्हळ्यार तांकां काय मात कायद्याच्या मात पण ताका हें ना भिरान म्हणटा ते हेच कायदे चलयतले कितें फुडें। ते प्लॉट कितके म्हणला ते प्लॉट कितके म्हणला ते 34 टोटल 34 तितले 12 जाला हय 22 उरले। 125 कितें म्हणटा तुमी 125 ते एक्चुअली अलॉटीश जे बेनिफिशियल आहा तितूंतले थोडे मिसयूज जाल्ले आहा। आतां मिस कितके जाल्ले आसा तितून ते मिसयूज एज पॉयंटेड 34 आहा आनीक ताका जर सर्वे करून जर इन्स्पेक्शन केलें ते मायजू जावंक शकता बट इन्स्पेक्शन करपाक तशें ऑर्डर नोटीस हाडची पडटली कोर्टांतल्यान। ही शॉप केन्नाच्यान आसा आतां हे आतां हालीं 7-8 म्हयने कितें चालू जालें। पंचायत परमिशन दिता ना पंचायत परमिशन दिला जाल्यार पळया कशें दिला कित्याक दिला आनी तांकां पंचायत परमिशन दिनासतना अशें ओपन कित्याक करूं शकता कशें करूं शकता तेय पळया न्हू। पण तुम्ही पंचायत कडेन उलयला पंचायतीन परमिशन दिना तुम्ही उलयला पंचायती कडेन उलयला आनी तेंच्यांनी कितें म्हणलें हालीं जे अंडर गव्हर्मेंट 20 प्लॉटार जे कित्याक चल्लां इवन कन्स्ट्रक्शनाक जाय कमर्शियलाक तेंच्यांनी परमिशन दिवना आनी दिना। म्हाका सरपंचान इवन सेक्रेटरी सांगलेलें आहा तेजो घेतलेलो कोण आहा तेजे पळय सगळे म्हाजे कडेन हावस ट्रान्सफर काय ते सगळे डॉक्युमेंट म्हाजे कडेन अवेलेबल आहा। नोटरी जाता रेजिस्टर जाता कायद्यान जायना इलिगल ते कोर्टाक आहा मॅटर कोर्टाक मॅटर आसतनाय ते हावस ट्रान्सफर करता ते बसना कायद्यान ते इलिगल जाता ते सगळे तुमकां कितें दिसता ह्या हावसिंग बोर्ड कॉलनीन एक्चुअली 120 अलॉट ना 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 जर कोण बेनिफिशियल आहा जर तेणें तो पेपर वर्क केला
अप्रोच केले जाल्यार कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ते तेंचे लुकआउट हे अनबेनिफिशियल हे कशें पालूंक शकता हे आता केन्नाच्यान आसा डबल ऑलमोस्ट 12-15 वर्सां जाली आनी हे जागो फुडल्या मोसंडीचो आमचो जागो हो सुद्दां पळय कशें नाकाल्ले हाडून गाडी बीन करून ब्लॉक करतात हे सगळे पळय जागो हाडून धरतात हे एक्चुली पंचायतीक सांगलें मातशें हांगासर लक्ष दिवचें क्लीन करचें म्हणून पावसान हे हेल्थ इशू खूब गटर भरून भरून उदीक भायर सरता हांगासर हांगासून स्टार्ट पयलीं हांगासर फॅमिली एक्सीस जाताली आयज तेंच्यांनी तें घर विकून गेल्लें आहा कित्याक आतां कायदे इन्स्पेक्शन जावंक जाय म्हणून हांव मातशें तें कंप्लेन घालून फॉलो करता आनी पळया आतां कितें खंय पावता तें जे इलिगल आहा तेजेर एक्शन जावंक जाय म्हणून ही मागणी आहा कितें म्हटलें परत सांग चडशे इलिगल चिमलान जाल्ले आहा 21 प्रोग्राम प्लॉटान ट्रान्सफर जाल्ले आहा विकून सगळे इलिगल न्हू लिगल कन्सर्न डिपार्टमेंटान एप्रोच करिनासतना हे सगळें केल्लें आहा आनी हाका जबाबदारी म्हणटा ते पंचायत कित्याक बॉडी पंचायत परमिशन दिना म्हणटा बॉडी पंचायत मग तरी पूण हे कशें एकाचे वयर दोनाचे वयर बांदीत आहा आतां हो रस्तो आमचो देवळाचो एंट्रन्स फुडें मुद्दम तुमी पळया देवूळ म्हादेवाचो देवूळ फुडल्यान आसतना चिकन शॉप ताणें घालून भरलेलो आहा थंय कसली डॅरिंग म्हटलें हांकां कितकें डॅरिंग आसतलें पळया आनी भाईचाराचें उलयता हे असल्या भाईचारा कोणाक जाय हे आतां कितें आहा हे घरान कितें हे गव्हर्मेंट प्लॉट गव्हर्मेंट प्लॉट हे अंडर 21 प्रोग्राम स्कॅमान मेळिल्ले ते विकून गेल्ले ते म्हाका इतकी आयडिया आहा ते कंप्लेंट बिजीस तेजेर आतां काम चालू विकून गेला आतां कोण जाता आतां कोण घेतलें तें कळटलें तिथं केन्ना विकला हाली हे जाले ना 10-12 वर्सां पयलीं अशें कितलीं घरां आसा अशें टोटल 34 घराक पॉयंट आउट केल्ले आहा कंप्लेंट घालून आनी हे पळय हे नोटीस ताका ऑलरेडी मामलेदारांतल्यान काडलेले आहा 34 एट प्रेझेंट ताका नोटेड केला फुडले कितके आहा जेन्ना कळटलें तेजेर इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांतूच आयज कितल्या वरांचे आसा आयज लास्ट टायम 12 केल्ले आयज 10-22 घरां उरला टोटल इन्स्पेक्शन कंप्लीट करपाचें ते आयज आमी पळयता कितकें जाता कितकें कवर करूं हे पयलीं कोणाचे घर आशिल्लें हे एक्चुली पद्माबाई वी हुबलीकर म्हणून आसले मागीर ताणें कोणी मोहम्मद अनवर अली घेतलो ताणें कशें व्हरलें मोहम्मद अनवर अली पद्माबाई वी हुबलीकर म्हणून तेजे आसले आतां पळया तलाटीक जर इन्स्पेक्शन चालू करता पावता तें पळया बेकार लोक आसा हे काय ना, हे मायग्रंट सगळे भायले गोंयकार ना गोंयकारान मरे तांकां तेंचे जे वाडटाले ते हां ते पळोवन ते थोडे मजबुरीन विकून गेले आसतले मात म्हाका खबर ना ते कित्याक अशें केलां ते मात ते कितें आहा ते पळया सो 34 आहात सगळे मायग्रंट हय विकती घेवपी मायग्रंट म्हणटा हेचेर एक्चुली एक्शन जावंक जाय खरें म्हटल्यार सो तूं केन्ना आनी हे खऱ्यांनी एक्शन जाल्या उपरांत ही जी प्लॉट आहा पळय सरकारान जेंकां खऱ्यांनी गरज आहा तांकां व्हेरिफिकेशन करून आयडेंटिफाय करून तांकां ते पोजिशनाक दिवपाची गरज ताका टायम लागतले फुडलो प्रोसिजर तो एज अ लोकल म्हणून तुमकां कितें त्रास जाता हांगासर लोकल त्रास म्हणल्यार हेंचे अनआयडेंटिफाय लोक भोंवता आनी हे सगळे चिमल्यान घाण वाडटा सगळे वयले कचरो आमकां दारा फुडल्यान हांवें पळोवचें पडटा वता ते गाडी धरल्या गाडयेन टायरांक सुद्दां ब्लॉक जाता ब्रेक जाम जावन बसता सारके आनी चडशे गटर भरून भरून उदीक वता भायर आनी जशें तुमी पयले एंट्रन्सान ताल्ले भाईचारा ते ताल्ले म्हाका जमना तेन्ना भाईचारा म्हणटा देवूळ आसता देवळा फुडल्यान जे चिकन शॉप चलयता म्हटल्यार कापस्ता बदलली तुम्ही पळयतात GNH. जॉन तुगे खोड्यात हितू केस आहे तेच परस चड आज मुगे बँक बॅलन्स हा तुका उजून टायम हा मुगे ऑफर घे आनी तुगे बिझनस म्हाका दी ना याजी मुगे बिझनेस तुका हांव कॅशाय दिवपा ना आनी केन्ना दिवपा ना हें तुगे एथिक्स आनी तुगे खरपण घेवन तूं फूय पळय रे आज तूं फुया आनी हांव फुया मुको आज गाडी हा बंगलो हा बँक बॅलन्स हा क्लायंट्स हा सेक्रेटरी हा तुका कितें हा
तुका गाडी हा पार्किंग हा ना क्लायंट चड जाल्यार त्या ऑफिसान जागा हा ना तुका सेक्रेटरी हा त्या सेक्रेटरी तुगे ऑफिसान वॉशरूम हा ना तुका होय CD टाइम्स स्क्वेअर बिल्डिंगा मुकोडे ऑफिस हा होय CD टाइम स्क्वेअर गॉगल टॉक ऑफ द टाउन मारगांव शारांतल्यान 5 मिनटां वाट सगळे भाशे एम्युनिटीज लॉबी म्हण नाका बेजमेंट पार्किंग लिफ्ट आनी वयल्यान DG बॅकअप त्या भायर दर एक ऑफिसांत पेंट्री रूम आनी वॉशरूम ऑफिस घे गोडदे शारांतल्यान पयस तरी पूण लागीं गव्हर्मेंट ऑफिसां आनी हायवे लागीं आनी सगळ्यान बरें म्हणल्यार आमगे आयकॉनिक CD टाइम स्क्वेअर बिल्डींग सारकें एकदम फुली कमर्शियल ऑफिस स्पेस आनी ते भायर रूफ टॉप रेस्टॉरंट फॉर सेल कॉर्पोरेट स्टार्टअप्स आनी तुमगे कसलेय बिझनेसाक हो इन्व्हेस्टमेंट जातलो बेस्ट इन्व्हेस्टमेंट. हरी आप बुक नाव सेक्रेटरी फॉलो मी